नमस्कार. प्रुडंट मिडियाच्या पॅट्रनाच्या ह्या खाशेल्या फिचरांत तुमकां सगळ्याक माये मोगाचो येवकार. सुणो हो पुरातन काळांतल्यान आमी म्हणटात की मनशाचो सगळ्यांत प्रामाणीक इश्ट, सगळ्यांत फेथफूल फ्रेंड. पूण आजकाल ह्याच सुण्याक लागून जायतो बोवाळ आमच्या मदीं आमकां आयकपाक येता. खासा करून डॉग बायट केसीस जायते कडेन गोंयांत वेगवेगळ्या जाग्यांनी आमी पळयता की भुरग्याक सुणो चाबता, जाणट्याक सुणो चाबता. सो ह्यो डॉग बायट केसीस ज्यो आसा त्यो जायत्यो केसीस गव्हर्मेंटा कडेन रजिस्टरूय जाता आनी फाटल्या दिसांनी गव्हर्मेंटान एक आपलो जो रिकॉर्ड आसा डॉग बायट केसीसाचो जो डेटा आसा तो गव्हर्मेंटान रिलीज केल्लो. पूण आज खंय तरी ह्याच डेटा विशीं जो गव्हर्मेंटान जो डेटा रिलीज केला त्या विशीं खरेपण कितें, कितले तथ्य आसा हाजेर आमचे मदीं डिस्कशन करपाक आमचे मदीं उपस्थित आसा बाय श्वेता सरदेसाय. नमस्कार श्वेता, येवकार. श्वेता जे आसा ते जन्मजात ल्हानपणांतल्यान ताका प्राण्याचेर खूब मोग आसा. तशेंच ते पॉज म्हणल्यार पेंजीम एनिमल वेलफेअर सोसायटी हो जो NGO आसा त्या NGO भितर ते ऑनररी सेक्रेटरी म्हणून काम करता आनी गोवा एनिमल फेडरेशन ही जी संस्था आसा त्या संस्थेचे ते एक संस्थापक मेंबर जावन आसा. सो आज आमी चड वेळ वगडाय नासतना ह्या विशयाचेर आमी फुडें या. श्वेता, म्हाका सांग की गव्हर्मेंटान जो डेटा रिलीज केला तो कितें सांगता आनी तुमी जो रिसर्च केला तो कितें सांगता, म्हणजे कंपेर केल्यार कितें आसा भितर? हय, सो कशें जालें की जेन्ना हे खूब केसीस वाडूंक लागल्यो, डॉग बायट सगळ्या पेपरांनी येवंक लागले, तर आमी गव्हर्मेंटा कडच्यान तो रिकॉर्ड पळयलो जाल्यार तांच्या अरावंड तांच्या प्रमाणे 37,197 डॉग बायट केसीस आसा इन द लास्ट 3 years. कळ्ळें? अशें ऑलरेडी रिलीज केला इट्स पब्लिश्ड बाय द गव्हर्मेंट. कळ्ळें? सो 37,000 इज रियली अ व्हेरी बिग नंबर न्ही, खूब व्हडलो आंकडो आसा तो फॉर 3 वर्सांक. सो तातूंत आमी येवजिल्ले की मातशे अशें ताजे कितले आसा ते पळोवया, म्हणजे डिटेल्स काडून घेवया अशें म्हणून आमी एक 2-3 जाणांनी डिसायड केलें वचून गव्हर्मेंट हॉस्पिटलान वचून रिकॉर्ड घेवचो, बिकॉज ऑल केसीस आर रेजिस्टर्ड विथ द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स. सो त्या प्रमाणे आमी सावथाक गेली आणि साउथ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांच्यान आमी तांचो चार्ट घेतलो. ते कशें आसा न्ही, तेन्ना तुका एक कुत्रो चाबता तूं मिनिमम 5 एंटी रेबीज शॉट्स घेता. करेक्ट? सो गव्हर्मेंट कसो रेजिस्टर करता दवरता इज ईच शॉट इज रेजिस्टर्ड. कळ्ळें? सो हांव 5दा वता, म्हजें 5दा नांव येता. सो तुका 5 फावटी कुत्रो चाबलो, पण म्हाका एकदाच कुत्रो चाबला, रिकॉर्डाचेर 5दा आयले. तातूंत कितें जाता, तांकां ते दे आर वरीड अबाउट तांकां एंटी रेबीज शॉट्स कितले गेला. सो गव्हर्मेंट डेटा इज तांकां शॉट्साचो नंबर जाय, पण वेन मिडिया आणि हे वतान पळयता ते पळयता की 37,197 इज द नंबर. आता हो नंबर जर तुवें डिवायड बाय 5 केले, बिकॉज ईच कुत्र्या खातीर बायट खातीर आमी 5 शॉट घेता, तर नंबर ड्रास्टिकली ड्रॉप्स डावन टू 7,439. करेक्ट? सो 37,000च्यान तूं आतां 7,000चेर आयले, 7,400. कळ्ळें? आता हाका आनीक आसा, गव्हर्मेंटान फुडें म्हणला की मोस्ट ऑफ द बायट्स आसा न्ही आर फ्रॉम द लायक रेजिस्टर्ड बायट्स आर फ्रॉम ओन डॉग्स. ओके. कळ्ळें तुका? म्हणजे पोशिल्ले कुत्रे किंवा अशे कोणाच्या घरान आसता न्ही तसले, लायक इवन हे. सो ते सेपरेट ताका एक हे एकूय ना, कॉलम ना टू से की खंयचो कुत्रो स्ट्रे डॉग आणि खंयचो कुत्रो ओन डॉग. अनदर तुम्ही जर ते पळयले तांचे रिकॉर्ड्स कशे मेंटेन करता, देर इज नो सेपरेट कॅटेगरी फॉर द टायप ऑफ एनिमल दॅट इज बिटन ऑर स्क्रॅच्ड. तातूंत माजरां आसा, मंकीज आसा, कुत्रे आसा. सो 37,000 पयलीं म्हणटा तो एक्झॅजरेटेड फिगर, तूं 7,400चेर आयले. तातूंनी ओन डॉग्स आसा, स्ट्रे डॉग्स आसा, माजरां आसा, मंकी आसा, कुत्रे आसा. सो आणि जर गव्हर्मेंटाचे जर लास्ट पब्लिकेशन आसा तांचे, तांणी ऑन रिकॉर्ड म्हणला की डॉग्स जे चाबला ओन डॉग्स.
पोशिल्ले घरचे लोकांचे कुत्रे. हय ओके, हय. सो तू आता म्हणजे हार्डली एनी बाईट केसीस आर फ्रॉम द स्ट्रीज. सो तो एक्च्युअल फिगर आमकां जर तुम्ही सगळे कॅल्क्युलेशनां केली जाल्यार तो 372 जाता इन द लास्ट 3 years. ओके ओके, 37 खंय आनी so it 370. is like 1000% more. हय हय हय. सो सो आमचे इतलेंच आसा की डेटा सारको मेंटेन जर केला हय. जाल्यार आमकां एक्च्युअल फिगर्स कळटा. Correct. So like maybe even government hospital should now add columns, stray dog काय own dog. ओके, नंबर खंयचो मनीस खंयच्या शॉटाक आयला. सो फर्स्ट डोस, सेकंड डोस. सो फर्स्ट डोस कॅन ओनली बी देन कॅल्क्युलेटेड एज द number of bite Correct, case. correct, So second dose, third dose, fourth is Doesn't not matter. relevant. Right? So maybe something has to be done to maintain the data in the right way. करेक्ट करेक्ट. Yeah. सो तुमचे सजेशन कितें आसा गव्हर्मेंटाक की सो दॅट अशे स्ट्रे डॉग्सा विशयी जे आतां लोकां मदीं एक भंय निर्माण जाला की बाबा 37,000 सुणे आमकां चाबले 3 वर्सां भितर. सो गव्हर्मेंटा कडेन तुमी कितें सजेस्ट करूंक शकता एज अ रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफ GAF? So recently DIP actually आमचे वो डेटा घेऊन तांणी क्लॅरिफिकेशन ऑलरेडी दिला. It's on their official website की the data was exaggerated and the current actual तांणी सांगला, तांणी सगळे म्हणलाय की it is actually 372 now. हय. So that is already corrected. But I feel yes, so government maybe should maintain the record with adding 2 more columns, number of dose, खंयचे डोसाक आयला तो, आणि whether it is a own dog काय इट्स अ स्ट्रे डॉग. तातूंत खूब क्लॅरिटी मेळटली फुडें फाटी, कित्याक नाल्यार असो डेटान तूं 50,000 जातले इन 6 म्हयने. सो ताका मागीर लोक आनीक भितले. एक्झॅक्टली. सो कित्याक आतां लोक पेपर वाचता, न्यूज पळयता आनी एक भंय डेव्हलप करता मनान. सो मे बी इफ वी ट्राय टू वर्क विथ द मिडिया, न्यूज प्रिंट and they give the exact figures, actual figures, maybe खूप प्रमाणान पब्लिक विल बी एट इज. तांकां दिसतलें की बाबा ओके आमी बेटेच भिता, तितली भिवपाची गरज ना. सेकंडली इट्स अ मिथ की रस्त्या वयले कुत्रे आर एग्रेसिव्ह. आमी जेन्ना चलता न्ही रस्त्यार वता, खूब कुत्रे तुजे कडेन शेपटी हालून पेट करूंक येता. दॅट्स बिकॉज तांकां एग्रेशन टुवर्ड्स टेरिटरी ना, फूड ना, जे घरच्या कुत्र्यांक आसता. घरचे कुत्रे आर टेरिटोरियल बिकॉज तांकां तांची सीमा आसता, ही तांची बाउंड्री आसता, तांचे ओनर्स आसता. तांकां दिसता घरच्या कुत्र्यांक की कोण जर भायलो भितर आयलो जाल्यार आपणे म्हज्या फॅमिलीक प्रोटेक्ट करूंक जाय. सो ते तुजेर उडी मारतले टू प्रोटेक्ट द फॅमिली. पण रस्त्या वयल्या कुत्र्यांक कोणूच नासता. फॉर दे आर फ्री. तांकां बाउंड्रीजूय तश्यो नासता. सो तांचे हे 2 एग्रेशन खूब कमी आसता. कळ्ळें? तांकां जेवण घालपी मेळ्यार कितें मेळ्ळें, ना जाल्यार ना. सो फूड आतां कुत्रे आसता, कुत्रे आर एग्रेसिव्ह वेन देर इज फूड केप्ट. दॅट इज फूड एग्रेशन म्हणटा, भुकेक लागून. सो तांकां ते खाता जर रस्त्या वयले, तूं जर लागीं गेले तांकां दिसतलें की अरे तूं म्हज्या काडूंक येता. सो दे मायट बी एग्रेसिव्ह. पण अशे कितले स्ट्रे डॉग तुजे समोर खाता, हार्डली डॉग्स आर फेड. सो अगेन आय फील की दॅट कॅन बी कंट्रोल इफ समबडी इज फीडिंग अ डॉग ऑर इफ द डॉग इज इटिंग, तो खाता, ताजे मातशे 3-4 मीटर सोडून चलचे किंवा वचचे, बिकॉज ताका ताजे खावनी. सो ते एक एग्रेशन तुम्ही अवॉइड करू शकता. ओके. Another aggression that is very common is mating timer. So if the dogs are sterilized, which आमी गोंयान खूप चालू आसा आता, तुम्ही नसबंदी, तो स्टरलाइज केल्यार मेटिंग एग्रेशन कमी जातले. सो आय थिंक वी हॅव टू जस्ट वर्क अँड सी दॅट एग्रेशन इश्यूज आर कंट्रोल्ड. बिफोर एंडिंग ऑफ दिस इंटरव्यू तू आमच्या जनरल पब्लिकाक कितें सांगपाक सोदता? सो बस हे सगळे ह्युमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जे जाता इज बिकॉज आमकां दिसता की हे पृथ्वी धरती आमकां बिलोंग करता. सो म्हाका फक्त दिसता की आमी हे समजूंक जाय की बाबा आमच्या भितर आमच्या बरोबर बाकीचे जीव जंतू आसता. सो वी शूड लर्न टू शेअर द युनिवर्स विथ अदर एनिमल्स. ओके, आमी जर को एक्झिस्टन्स करूंक लागली न्ही, शिकली न्ही जाल्यार खूब बरें जातलें. सो सगळे प्रॉब्लेम सॉल्व जातले. हांगासरल्यान कुत्रे उखल, थंयच्यान वाघ काड, हे काड, क्रोकोडायल्स काड, चालूच आसता. तुम्ही पळयत आसतले लोकांक. पण कित्याक काडूंक जाय? तांच्या बरोबर
तांचे जगपाक बरोबर जगपाक शिकूंक जाय न्ही हय. सो ते आसा तांच्या टेरिटरीन तुमी आसा तुमच्या टेरिटरीन सो आय थिंक 99% प्रॉब्लेम्स विल सॉल्व इफ वी जस्ट लर्न टू को एक्झिस्ट खूप सुंदर आणि खूप अशी डिटेल अशी माहिती आमकां श्वेता सरदेसाय हांणी दिली. खंय तरी जे आंकडो गव्हर्मेंटान जो आपल्या रिकॉर्डाचेर दवरिल्लो आनी फाटल्या दिसांनी गव्हर्मेंटान तो डॉग बायटाचो आंकडो पब्लीश केल्लो तातून आनी एक्चुअल जी स्टडी करून GAFचे मेंबरांनी एक्चुअल स्टडी करून जो आंकडो आतां आमचे मुखार हांगा हाडला तातूंत भितर खूब डिफरन्स आसा. सो म्हाका दिसता की डॉग बायट केसीस ज्यो 37,000 म्हणून फाटल्या 3 वर्सांच्यो ज्यो केसीस दाखयल्या तातूंत भितर खुबशे कन्फ्युजन आसा आनी GAFान डिटेल स्टडी करून जो आमचे कडेन आतां हांगा प्रुडंटा भितर जो तांणी GAFान एक्चुअल डेटा दिला तातूंत आनी गव्हर्मेंटाच्या डेटा भितर खूब म्हाका दिसता डिफरन्स आसा आनी एक्चुअली सारके पद्दतीन जर तो डेटा जर मेंटेन केलो की रेबीज शॉट्स कितले गेले आनी एक्चुअल डॉग बायट्स कितल्यो जाल्या जाल्यार म्हाका दिसता की स्ट्रे डॉगा विशयी जो भंय आसा रस्त्या वयल्या सुण्या विशयी जो आतां भंय निर्माण जाल्लो आसा तो खंय तरी कमी जावपाक मदत जातली. आनी खूब बरें दिसलें की श्वेताबाई तूं हांगा मुद्दम वेळ काडून आयले आनी आमकां ही म्हायती दिली ताका लागून हांव प्रुडंट मिडियाच्या वतीन तुजे उपकार आठयतां. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू